आयज आमचो फर्स्ट डे चेन हंगर स्ट्रायक. आयज आमी दोग जाण बोल्ल्या, प्रसाद नायक आनी हांव. हो आमचो हंगर स्ट्रायक, चेन हंगर स्ट्रायक जो आहा हो कंटिन्यू जातलो. तर कित्याक कंटिन्यू जातलो? लोकूय आमकां पळोवन बेजार जाले आसतले आमची सदांच तोंडां पळोवन. आमकांय हो मिडियार येवपाक आमकां हें चड येना, पूण तुमी आमच्या फुड्यान येवन तुमी आमकां सपोर्ट करता म्हणून थँक्यू म्हणटा मिडियाक. नाव लास्ट मंथ 20 सेकंड ह्याच जाग्यार ह्याच टायमार 11:30 MLA हिंगा येयलोलो आनी MLAन आमकां आश्वासन दिलेलें टोनी फेर्नांडिसान की बाबा आमचें काम 10 तारीख म्हणल्यार काम कोमेत जातलें, ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेर. तें आश्वासन घेवन आमी सगळें डिसायड करून आमी लोक हिंगसरलो उठलोलो. ओके, हो प्रोटेस्ट आमी कॉल्ड ऑफ केलोलो. आतां 10 तारीख जाली, 10 तारीख जावन कांयच काम कोमेत जावंक ना. परतून आमी MLAक मेवले. MLAन आमकां CMाच्या फुड्यान येले. CMाक आमी लास्ट मंडे CMाक मेवले. CMान आमकां सांगलें की तुमचें काम ऑलरेडी सँक्शन जालें, कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केलो आनी एक्झिक्यूट करपाचें काम उरलां. हे 2 या 3 दिसांनी तुमचें काम कोमेत जातलें. तर आमी ताका CMाक सांगलें देव बरें करूं आनी आमी 1 वीक रावता, आमी प्रोटेस्टर कोण ना. आनी आतां कांयच जावंक ना म्हणून आयज आमी मंडे प्रोटेस्टर बोल्ल्या. कांयच जावना म्हणल्यार कांयच जावंक ना. आमी फ्रॉम लास्ट 5 म्हयन्यांनी जे आमी झगडटाले, पयलो आमचो स्टार्ट केलेले आमी मेवपाक 12 तारखेर जुलायाचे, आनी आयज पासून आमचें पोजिशन सेम आहा. हिंगा डेव्हलपमेंट जालां पळय, सायडीक काम चालू आहा, आमी स्टॉप करना. आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटूय जावंक ना न्हू, फकत बिल्डिंगां बांदली आनी हें जाल्लें जायना न्हू. लोकांचेंय चिंतूंक जाय न्हू गव्हर्मेंटानू. जाल्यार तुमी हो कंटिन्यू स्ट्रायक करून आमी हो जो स्ट्रायक आहा हो इट इज अ पिसफूल प्रोटेस्ट आनी हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमचो चालू उरतलो. दिसाक दोग जाण हंगर स्ट्रायक आमी बसतले. आयज आमी 2 जाणां, फाल्यां आनी 2, पूण वी वील कीप इट. दिसा तुमकां हो हांगा स्ट्रायक करून तुमी कितें फायदो जातलो तुमकां? कित्याक इतलो तेंप जालो जाल्यार कांयच जावना तुमकां. आतां CMाक हांव सांगलां, प्रसाद CMान आमकां सांगलां. हांवें CMाक क्लियर विचारलेलें की आमच्या लोकांच्या मनान एक डावट आहलो, कित्याक ही जी वॉल आहा ती थोडी फाटल्यान वचोंक जाय. तो एका डिपार्टमेंटान कितें पूण तेंचे इंटरनल प्रॉब्लम आहा दिसता, हांव नको. पूण हांवें CMाक विचारलेलें, MLA प्रसाद आहलो आनी हांव हॅड आस्क्ड CM. दोतोर म्हणलेलें तुजें आनी एका मिनिस्टराचें प्रॉब्लम चलता, लोकांक सगल्यांक खबर आसा, आनी ह्या प्रॉब्लमाक लागून आमकां त्रास जावचे ना न्हू. सो तेणें त्या उतरार सांगलें म्हाका हो गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आनी गव्हर्मेंट हॅज प्रोपोज इट आनी गव्हर्मेंट मुखार वयतलो हितून कोण आडोवपाचें कांय जावपाचें ना. आनी 3 या 4 दिसांनी काम कोमेत जातलें. आनी त्या कॉन्फिडन्सान आमी लोकांक सांगलेलें बाबा हे CMान म्हणलां आनी काम कोमेत जातलें. तरी जावंक ना काम कोमेत. आतां आमकां आज या टेकिंग अस फॉर रायड, आमी कांय उगीच बसता म्हणून. कितें लोकल MLA सांताक्रूजचो फेलियर आहा तुमचें काम करपा खातीर? लोकल MLAन सांगलेलें तो हिंगा दुरीक मोडपाचो आहा म्हणून. आयज पासून मोडूंक ना ताणें. आमी पिकास बाय रेडी दवरल्या सगळ्यांनी. दवरल्या मुगो आमी रेडी आहा पिकास फॉरे बाय पळय. आमी केन्ना मोडटा ते आमी रावता हाडल्यान ते. तेणेंच सांगलेलें, आमी ताका सांगून आहलें. मागीर 5.5 म्हयने जाले, आतां कितें करूंक जाय? दॅट मिन्स यू हॅव टू शो युअर केपेबिलिटी नो. टॉकिंग अँड नो रिजल्ट इज इक्वल टू 0. आर ही इज अ फेलियर? See, he is a failure or is not a failure, we are not bothered. आमच्या इशूवान त्याने अजून सॉर्ट आउट करूंक ना. तुमच्या हिशोबान तो फेलियर आहा? आमच्या इशूवान त्याने काम कोमेत करूंक ना. दॅट मिन्स आमच्या इशूवान तो फेलियर. अरे फुडली स्टेप कितें? अशेंच तुमी हंगर स्ट्रायक करीत रावतले काय कितले दीस तुमचे हंगर स्ट्रायक? आमकां दिवसो रावतले. आमचें काम चालू जावसर आमी रावतली. हे मोडीचेर आमकां सुवात जाय. पण आता कितले तरी दीस जाता, महिने मोर दॅन 5-6 आमी दिवसर मोर दॅन हाफ मंथ. हय. आता 4 महिने वयर जाले. आता 4 महिने जावन तुमी आज हंगर स्ट्रायकाक बसला. हो आयज फर्स्ट डे. आता कितले दीस तुमी चालू दवरतले? कित्याक गव्हर्मेंट तुमकां सांगता करता म्हणून अशें सांगता, आश्वासन दिता, पण स्टार्ट काय करिना. सो कशें तुमी हंगर स्ट्रायकाचेर तुमी दवरतले काय फुडली कितें स्टेप आसता? आतां पळय सद्याक आमी हो आतां डिसिजन घेवन चेन हंगर स्ट्रायक वी हॅव प्रपोज फॉर. तेणी म्हणून जाल्यार अशें करया. लोकां प्रमाणे आमी चलता. आमी आमचें डिसिजन सगळ्यांचें पोटाचें हिंगा लायव्हलीहुडाचें हें आहा, तो आमच्या डिसिजनान चलता. लोकां कडेन आमी डिसिजन लोक कितें म्हणटा ते प्रमाणे चलता. आतां सद्याक रायट नाव आमचो हो डिसिजन आहा की आमी हो चेन हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू दवरचो. आनी काम जायना कित्याक? काम प्रपोज जालो, कॉन्ट्रॅक्टर जालो, एक धाकटुलो इशू आहा तो गव्हर्मेंटान सॉर्ट आउट करूंक जाय न्हू. आतां इलेक्शन येता, लोकांक
लोकांक गोव्हर्मेंटान जावंक जाय बाबा गोव्हर्मेंट बारीक लोकांच्या बारीक समाजाच्या लोकांच्या मदें आहा म्हणून आतां इलेक्शनाक जेन्ना तुमी वोट मागोंक वयतले तुमच्या तोंडान वचपाचें आहा वोट आम्ही आधार कसा दितलो तुमकां तुम्ही आमकां आधार दिना आमी आमचो आधार तुमकां कसो दितलो आतां ओटिका त्या पार तुमी येता आमकां पर्येकार आसतना व्हडले त्रास करूंक ना केन्नाच करूंक ना कितें म्हणलें पर्येकार आसतना आमकां व्हडले त्रास करूंक ना पर्येकार चड बरो आहालो तो गोंयचो सीएम बरो ना म्हणपाक शकता सीएम गोंयचो बरो ना म्हणून सोदिना पूण तेणी आमकां करून दिवंक जाय पण तो करिना आमकां सीएम पयलींचो आसलो पर्येकार येतालो तुमी नाका कोणूय व्हडलो मनीस येयलो कापे उडोवया म्हणटालो रुटाचेर आमकां आनी मागीर ती उक्तें करा आनी पोट भरा सांगतालो आनी आतां हे आमची दोदल मस्ती अशी करूंक नासली पर्येकारान अशी करूंकूच नासली आतां ही आमकां उठयल्यार जाली आतां कितले म्हयने 6 म्हयने 4.5 म्हयने जाले उठयल्यार दिता दिता म्हणून तुमी सांगता केन्ना आमकां दिता हें आमी वतान करपता आमच्या पोटाक लागून सीएमा कडेन आमी मागता बाबा आमकां हें दी म्हणून आमकां बसपाक 2-2 मिटर कुरुटकारांक दिना गाडेकारांक दिना सगळ्यांक आमकां दिवचें म्हणून आमी हें मागतात तो टॉपिक आतां आईन म्हणलें की पर्रीकाराच्या टायमार अशें जायना की सो हे सीएमा कडल्यान हे अपेक्षा कितें आसली आनी कितें जावं पळय पारीकर जेन्ना आसलो आमचो तेन्ना केन्नाच कोणाकूच ताणें त्रास त्रास करूंक ना आतां हो सीएमूय आमकां त्रास करूना तो तूं आमी ताका मेवता फर्स्ट तेणें आश्वासन आमकां दिलें 30th सप्टेंबराक 30th सप्टेंबर फर्स्ट टायम आमी जेन्ना मेळोंक गेले तेन्ना एमएलए तेन्ना सांगलें ताणें 15 दिसांनी सॉर्ट आवट करता मागीर ताणें 18 तारीख एसेंब्लीन सांगलें मागीर ताणें लास्ट मंडे सांगलें आतां 3 फावटी ताणें सांगलें आनी तो आजून तेजें एक्झिक्युटीव काम सुरू जायना म्हणजे देर इज समथींग प्रॉब्लम न्हू कितें पूण प्रॉब्लम आसा न्हू तेणें दाखोवंक जाय की बाबा आपूण लिडर आपूण बॉस हे स्टेटीचो एंड आय हॅव रायट टू टेक डिसिजन आतां आमच्या बारीक लोकांक लागून तुमी डिसिजन कोणाक लागून घेतले आनी सो आय रिक्वेस्ट सीएम हांव कितें करूं आमचो पिसफूल प्रोटेस्ट आमी कांयच करपाक ना आमी सिंपल इट इज अ पिसफूल प्रोटेस्ट वी वोंट बी देर वोंट बी एनी वायलन्स दॅट आय कॅन अश्युअर Dominic, because of the clashes between the CM and one of the minister, do you think की तुमचें काम रावलं त्याच्या खातीर लास्ट मंडे जेन्ना आमी मेवल्यात प्रसाद आहलो आमचो एमएलए आहलो एमएलएचो पी आहलो आनी सीएम आहलो कॅबिनात हांवें हें क्वेश्चन सीएमा कडेन विचारलें कित्याक आमच्या मनान डावट आहलो लोकूय सगळे वचत अरे बाबा हेंची प्रॉब्लम चलता भायल्यान आनी तुमकां कशें दितले सो हांवें सीएमा कडेन क्लियर कट हें क्वेश्चन विचारलेलें दोतोर म्हणलेलें तुमची आनी एका मिनिस्टराची कितें डिफरन्सीस चलता लोक सगळे उलयता हांसोंक लागलो सीएम आनी म्हणूंक लागलो पळय हें जें काम आसा हें गोव्हर्मेंटान प्रपोज केलां आनी जें काम गोव्हर्मेंटान प्रपोज केलां तें फुडें वयतलेंच काम कोण ताका स्टॉप करूंक शकना आनी 3 आनी 4 दिसांनी तुमचें काम कमेंट जातलें सो आय वॉज व्हेरी क्लियर कित्याक सगळ्यांचो डावट तोच आहलो कित्याक तुमचें आतां पॉलिटिक्स चलता पॉलिटिक्साक लागून आमकां फोंडान घालनाका पॉलिटिक्स चलता आतां आमकां तुमी होणान पॉलिटिक्स घालनाका करा कोणाक वोट पडटले हें पडटलें आमी जाणा कोणाक वोट मारूंक जाय कोणाक वोट मारूंक नाका आमकां खबर आसा आमकां खबर आहा न्हू ती सो म्हाका दिसता हें आमकां आधार दिता ताकाच आमी घालतली न्हू सीएम आमकां आधार दितलो न्हू आमकां चोरी विश्वास आसा सीएमान जेन्ना मेवला तेन्ना 100% तो करतलोच काम हें आनी म्हाका इतली हांवें ताका येवन पासून सगल्यांक ग्रुपार सांगलेलें की इतलो कॉन्फिडंट आसलो सीएम की हें काम सीएमाक कोण अडवयता म्हाका समजना आनी सीएमान मातशें कडक कितें करून आमचें मातसो सुटाव करचो मिनिस्टर इंटरफेर करता दिसता तुमकां म्हाका कांयच खबर ना कोण आमकां सीएमाचो विश्वास आहा क्लॅशीस ना करून म्हाका फकत एमएलएन सांगलेलें की बाबा ती एक फायल आहा फायलीर कितें नोट मारला कितें म्हण क्लियरन्स जाय सो इट इज रिलेटेड टू हेल्थ डिपार्टमेंट सो हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणजे इट हॅज टू गो टू सो म्हाका तितलेंच आहा सो आय डोंट नो वॉट इज पुट ऑन द फायल कितें प्रॉब्लम आसा दॅट इज द गव्हर्मेंट लेवल दे हॅव टू सॉर्ट इट आउट ओके आता हांगा स्टार्ट करपाचें तुमी सीएमाक आनी एमएलए हे केल्ले एमएलए काय काल मेसेज घाल्लेली प्लीज जॉइन अस कितें जॉईन करून ना ताणें रिप्लाय करूंक ना तेका हांवें सांगलां हांवें एमएलएक सांगलेलें हांवें काल मेसेज घाल्ल्या वॉट्सॅपार पयर मेसेज घाल्ल्या की प्लीज जॉइन अस फॉर द स्ट्रायक आनी ताका सांगलां आमी वचता सीएमान एमएलएन कितें काय रिप्लाय दिवंक ना
सीएमाक कळयल्ले तुमी आमी ना ना आमकां कॉन्टेक्ट ना सीएमाचो आमकां कॉन्टेक्ट फकत थ्रू MLA सो आय रिक्वेस्ट द CM एंड द गव्हर्मेंट मातशें आमकां मातशें हिंगा त्रास पळय लोक पळय जाणटो लोक हिंगा बसपाचें हिंगा फोकोणान न्हू हिंगा बँड दुखता आम्ही जाणटी मनशां मरे बाबा हिंगा बसून आमकां हिंगा बसपाक आमची कोण येना बेडा बांद दुखता आमकां असा हा तो दितलो म्हणून आमी हिंगा बसता दितलो CM आमकां आमी 2-2 मिटर मागला त्या गाड्यान दी म्हणून आमकां कोण उलयता न्ही आनी दुसरो कोण आहा? कोण उलयता कोण उलयता गो कोण उलोवंक सोदता खूब दीस जाता देव इलेक्शन लागीं बरो आतां हा जातले मरे देव बरें जावं तुमचें देव बरें जावं 4 दीस रावतात ते